गोंयकारांक गणपतीची शुभेच्छा। आणि आयज आमी म्युनिसिपालिटीचो जो आमचो गणपती आसा वार्षिक 11 दिसाचो गणपती, तो गणपतीचो आत्ताच आमी आमच्या माटवार हाडलेलो आणि सगळे जाण आमचे सगळे एम्प्लॉई धरून सगळे लेबर बी सगळे धरून हो गणपती आमी साजरा करता आणि बऱ्या मोठ्या प्रमाणात करता। महाप्रसादूय आसता आणि सत्यनारायणाची पूजा आसता। पण आयज पासून जे कोणी मनोकामना जी सांगल्या ह्या गणपतीक ती सगळ्यांची पूर्ण जाल्या। जर एग्जाम्पल म्हाजो ह्या फावटी हो 3रो गणपती देवाच्या कृपेन आणि खंय तरी म्हाकाय व्हडलो आशिर्वाद मेळ्ळा ह्या गणपतीचो। आणि सगळे जितले कोण वास्कोकारांनी येवन हेचे गणपतीच्या पांया कडेन येवन तेचे पांया पडचे आणि इतलेंच सांगता आमी सगळे बरे भशेन रावचे आणि खंयचेंय विसर्जन काल आमी जशें केलें बाबा डीजे बीजे ना, हो आमचो वेवस्थीत गणपती आसता। दिंडी बिंडी घालून संस्कृती प्रमाणे आमी हो विसर्जन करता। हे फावटी आमी आनीक खुशयेची गजाल सांगपाक सोदता। आमचे सीओ सिद्धी विनायक नायक, आमचे सीपी आमचे गिरीश बोरकर जावं आमचे एसीओ बी सगळ्यांनी मेळून आमकां फर्स्ट टायम हिस्ट्री म्हणून आमकां फर्स्ट टायम हॉनोरेरियम म्हणून दिला सप्तकाचे 5,000 आणि ते बीन काल घातल्या आमकां चवथीक म्हणून। आमी तेंचे देव बरें करतो मनांतल्यान सगळ्याच्या वतीन आमकां डेली बेजीसांकूय घातलें आनी आमकां फिक्सांकूय घातलें। सगळ्यांक एकूच एमावंट घातला 5,000, कोणाक कमी कर कांय ना, सगळ्यांक 5,000 घातले आनी आमी खुशयेन ही चवथ आमी खुशयेन मनयता। थँक्यू व्हेरी मच। हे एक्चुली तेंच्या हक्काचें जे कार्य जे ते सप्तकाक करता, जो आमी सप्तक जावन जितलो कचरो बिचरो आसता तो आमी क्लियर करता आणि तेंची मेहनत एक्चुली खूब आसता। मागीर आमी वाहवाही घेता पूण ते खरेंच एक्चुली बॅकबोन ऑफ म्युनिसिपालिटी। आणि दिवपाचें म्हणजे कितें, जेन्ना आमकां रेवेन्यू आमचो दामबाबाच्या हितूंचेर आमकां सप्तकाक 1 कोटीच्या वयर वयता, हे सेकंड टायम आमी 1 कोटी क्रॉस केल्या। म्हणून खंय तरी आमकां दिसल्या बा आमच्या कर्मचाऱ्यांक आमचे जे कोणी आसूं न्ही, आमचे फिक्स आसूं नाजाल्यार टेम्पररी आसूं, आमी सगळ्यांक 5,000 रुपया दिल्या की तेंचोय गणपती बरो वचो न्ही। थँक्यू।